गोवन्स फॉर दाबोलीम ओन्लीचे शिष्टमंडळ टीसीपी मंत्री विजयाक मेळ्ळे. मोपा विमानतळ रद्द करचो म्हूण तांणी मागणी केली. आनी ताका आमी एक मेमोरंडम दिला उगडास करून की तो ह्या मोपा एअरपोर्टाचेर आड झुजलोलो. ताणें जायते गांवांनी मिटिंग्यो केल्ल्यो मोपा एअरपोर्ट नाका म्हणून. तशेंच मोपा एअरपोर्ट जावन आसा एक स्कॅम म्हणून. ताका उगडास केला आमी की ताचे गोवा फॉरवर्ड मुखेल एम गोंयकार आनी गोंयकारपण. तर हेंच मनांत धरून ताणें आतां जें ताचे मनांत तेन्ना आसलें तें प्रॅक्टिकली करून दाखोवचें. मागणेचेर विचार करता म्हूण मंत्र्यान सांगले. मोपाचो प्रकल्प आतां बरोच मुखार पावला. गोंय राखपाक बरो प्रादेशीक आराखडो करूं येता म्हूण विजय सरदेसाय सांगता. Land acquisition has gone far. Project has been conceptualized and also work order given. So I don't know what we can actually do at this moment, but I will examine what he says and see what best can be done. His intentions of preserving Goa for posterity is being appreciated. I have also explained to them what we have in mind, especially the idea of development rights which are transferable, which we have mooted as a basis to make our next regional plan. I have explained to them in detail, and they also appreciate that the idea will conserve Goa's sensitive ecosystem. मंत्र्याचे उतर पळयल्यार मोपा विमानतळ रद्द करपाची वेळ केन्नाच गेल्या. मात प्रादेशीक आराखडो गोंयाक साल्वार करूंक आनी गोंयचे दायज सांबाळपाक म्हत्वाचो घटक उरला. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.